मयेचेर सरकारी विधेयक पास जावचें म्हणून आतां राज्यपालाचेर समाजीक दबाव येवंक लागला. सरकारान पास केल्लें बिल मान्य करचें अशें मये भूविमोचन नागरीक समितीन राज्यपाला कडेन मागलां. समितीचे फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनिकांचे मेळून शिष्टमंडळ बुधवारा राज्यपालाक राजभवनार मेळ्ळें. कायद्यान जें सारकें तें आपूण करतलो अशें उतर राज्यपालान दिलां आनी राज्यपालाचो सूर सकारात्मक दिसता अशें समिती म्हणटा. पर्रीकार सरकारान फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स ग्रांट ऑफ लँड बिल पास केल्लें. हालींच हें विधेयक राज्यपालाच्या मान्यताये खातीर धाडलां. भारत पोर्तुगाला मदीं 1974तले कबलातीचे फाटभुंयेर गोंय सरकार पोर्तुगालाची मालमत्ता ताब्यात घेवपी हें विधेयक एकतर्फी पास करूंक शकना असो आर्ग्युमेंट कांय जाण घालतात. हे फाटभुंयेर हें विधेयक राज्यपाल पास करतलो काय राष्ट्रपतीक धाडटलो हाचेर सध्या उलट सुलट चर्चा सुरू जाल्या. म्हूण मये समितीचे लोक आनी स्वातंत्र्य सैनीक राज्यपालाक मेळ्ळे. राज्यपाला कडेन आयज आमची चर्चा जाल्लेली आसा आनी राज्यपालांनी आमकां एक पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिल्लो आसा. जें आपल्या परीन जें कितें जाता आनी जें घटनेन बसता त्या अनुसार आपूण काम करता आनी मयेकारांक न्याय दिवपाचें काम जें आसा हें काम आपणा कडसून जातलें अशें तेंच्यांनी आज आमकां उतार दिल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. नामनेचो गोंयकार रांगोळीकार निलेश नायक मडगांवां माडेलांत 25,920 चौखण मिटरांची रांगोळी घालून गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाच्या तयारेक लागला. मंगळारा सावन ताणें रांगोळी घालपाक सुरवात केली. अमेरिकन स्वातंत्र्य देवतेच्या पुतळ्याची ही रांगोळी घालपाक ताका सुमार 8 दीस लागतले असो अदमास आसा. रांगोळी घालपी नामनेचो गोंयचो कलाकार निलेश नायक माडेल मडगांवां 25,920 चौखण वाठारांत रांगोळी घालपाचो आसा. मेर्शे वाठारांत रांगोळी घालून ताणें गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्सांत नोंद केली. गिनीज बूक ऑफ रिकॉर्डान म्हाका मेल धाडली की म्हाजो कोणी तरी रिकॉर्ड ब्रेक केला पूण तेंच्यांनी अजून एक्सेप्ट करूं ना. म्हणजे तेंचे बायोग्राफीन चालू आसा. तो रिकॉर्ड हा 22,750 स्क्वेअर मिटर म्हणून. आतां तुमी कितले म्हणून हांव आतां 25,920 स्क्वेअर मिटर घालपाक. म्हाजें प्लॅनिंग आशिल्ली भारत माता घालपाचें. आनी जेन्ना हांवें म्हाजे एक 100 जाणां फ्रेंडांक विचारलें तेन्ना ते म्हणटाले कितें ही भारत माता ते इंडियेचेच लोक वळखता आनीक म्हणजे कोण चायना आनी कोण इंडोनेशिया आनी खंय भायर गेले तर ते कोण वळखना. दुसरें म्हणल्यार एक मागीर प्लॅनिंग जालां म्हाजो महात्मा गांधी गेलो. ते फ्रेंड म्हणटाले कितें महात्मा गांधी हा तो एक पॉलिटिशन आहा आनी तेचे एक घालून कांय डिमांड मेळपा ना म्हणून मागीर म्हणटाले ते लिबर्टी ऑफ स्टॅच्यू आहा पळय तिका मातसो सगळ्याक वर्ल्डाक डिमांड आहा तिका सगळेच लोक वर्ल्डाक सगळे वळखता म्हणून तीच घाल म्हणटाले. मडगांवच्यान मयूर नायक. इतल्यान एक खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.